Holy Spirit, thank you, Abba Father. Thank you for this beautiful day, Lord. Thank you for this family who you are spoken to, and they have invited all of us. You have invited all of us to be here. Lord, the word says, before we were born in our mother's womb, you knew us. And you know everything about us. And you knew about this very day. We may say this person has called, or some other person has called us here. But the truth is, Lord, you designed this day, you founded this day, so that you can speak to us when we willingly accepted and made the choice to come and listen to your word. Lord, thank you for this love, that you appointed this day for us so that you can speak to us through your word. Right now, Lord, we thank you for taking total and full control of this session. We bind every spirit of unbelief that comes to distract us, to steal that word that is being preached to us. We bind that spirit. We bind the spirit of laziness, unbelief, in your name, Lord Jesus. And Lord, we thank you as we pay attention to your word. There is signs and miracles accompanying your word, and Holy Spirit, you are accompanying and confirming every word that is being preached now, not just now, but whoever is listening to this truth. Thank you, Lord, for helping us to believe, helping us to understand, and what we understand, thank you for helping us to practically use it. As we just discussed, hearing is not enough, but you are the one, O Holy Spirit, who is helping us to hear. It is you are the one who is helping us to believe, and it is you who is actually helping us to practically put this word into day-to-day life. Thank you, Lord, for this amazing love. Thank you for your mercy that endures forever. Thank you, Lord. We make this prayer in Jesus' mighty name. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now, this sister and the other sister also was talking about. We hear the word, right? We heard the word last 2 days, and we have already seen the results because we have understood it. Praise God. Now, we are going to look through the Bible, through the word, about something that we are already learning. We spoke on law, right? Yeah. What is law? Rules Rules and regulation, is it? Praise God. God was proof that is law. Okay, the word of God becomes a law. Truths us. The word of God becomes a law. You're close. But what is law? Can you understand, Askar? Understand? Translation. Can you understand? If I'm going fast, tell me. I'll slow down. No problem. No, because of the language I asked. Praise God. But let's understand this very thoroughly. Because see, Brother, there is translations. Konkani Solmada? Okay, praise God. See the yes came. ओके आमी देवाचें उतर आयकलां न्हू आयकलां आनी आमकां पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां सोजमणी मेवल्या देवाचें उतर आमी कितें आयकलां तें सारकें पण आमी आतां 2 दीस फाटीं आमी उलयताले कायदो म्हणल्यार कितें कायदो आयकलां तुमी न्हू सो इंग्लीश भाशेन ताका म्हणटा लॉ सो आमी सोजमया लॉ म्हणजे कितें कायदो म्हणजे कितें सो तुका कितें दिसता कायदो म्हणजे कितें कोंकणी म्हाजी सोजमता सगळ्यांक सोजमता ओ प्रेज द लॉर्ड ओके सो नो I'll speak in English also. Yeah, praise God. कोंकणी बरे भाशेन जाणा प्रेज गॉड ओके कायदो म्हणजे कितें तुमच्या भाशेन ते हे आमी हे एग्जामीक बसोंक ना हिंगा आमी शिकोंक बसल्या वय की ना आमी शिकोंक येयल्या न्हू ओ आमकां हिंगा टिचर हाडल्या डाडा कर मारूंक येयल्या आं ना न्हू पूण आमी प्रेज गॉड आय डोंट नो पूण कायदो म्हणल्यार कितें दिसता तुमकां कायदो म्हणल्यार तुमचेच भाशेन म्हणा कितें दिसता तें तुमकां
प्रेज गॉड. आज संडे आं आमकां मिस आयकोनचे म्हळ्यार एक कायदो. ओके. प्रेज गॉड. आनी कितें? नियम केलेले आसा न्हू, नियम मांडलेले आसा की आयताराक मिसाक वचोंकूच जाय. सारकें? हय, प्रेज गॉड. आनी ओके, देवाचें उतर घेया. त्या उतरांच आमी सोलमया. पळय, बायबलान न्हू खूब कायदे आसा. कित्याक देवाचें उतरच म्हणल्यार कायदो. देवान एकदां उतर उलयलें तो कायदो जाता, वय की ना? आतां आमी फकत खूब कायद्या मदले 2 कायदे शिकोया देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमी रोमकारांक बरयलेले 8 चॅप्टरान दुसरी वर्ड वाचया. रोमन्स 8:2. ಏಕೆಂದರೆ रोमन्स 8:2. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಯಮವು ಪಾಪ ಮರಣಗಳ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. प्रेज गॉड. आतां इंग्लिशीन आनी कोंकणीन आमी कितें सोजमल्या? जेजू उद्देशी एक नियम येयलो, तिजे भितर जेजू उद्देशी आमकां जिवीत मेवलें. आनी दुसरो आनीक एक कायदो आहा. कसलो कायदो तो? पातका उद्देशी आनीक एक कायदो आहा. पातकाक लागून मनशा काळाचेर जिवीत आनी मरण येता. 2 कायदे आसा. एक हाडटा जिवीत, एक हाडटा मरण. एक हाडटा जिवीत आनी एक हाडटा मरण, वय की ना? आतां उगडास धरा, हे बायबलान खूब कायदे आसा, पण आमी आतां शिकता 2 कायदे. आनी हे मुळाचे कायदे. एक जेजू उद्देशी कायदो, दुसरो आहा पातका उद्देशी कायदो. समजलें? प्रेज गॉड. आतां कायदो म्हणल्यार कितें? आतां इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव. I'll say in English, okay? What is law? Law is an established universal principle. Whoever involves in it, the result is the same, is always the same. म्हणजे कायदो म्हणल्यार एक स्थापून हाडलेलो वस्त हो कायदो. कायदो म्हणल्यार एक स्थापना केलेलो, तो आनीक बदलो ना. आतां पळय, आमी म्हणटा आयताराचे मिसाक वयता, तो एक कायदो आहा न्हू. तो कायदो आमी कोणें केला? देवान करूं ना, पूण मनशान केला. आतां आमी कसलो कायदो उलयता? देवान केला पळय तो कायदो. ह्या संवसारान आसा पळय तो कायदो. संवसारान कायदे आसा. फॉर एग्जाम्पल, काल आमी शिकल्या, आतां पेन हातीन आहा म्हाज्या, हांवें सोडून दिलें, कितें जातलें? पडटलें. सारकें? वाऱ्यार उडना न्हू? उडटा? उडना. कित्याक? कायदो आसा, नियम आसा. तो हांवें उडयल्यार सकयल पडटलें, तुवें उडयल्यार सकयल पडटलें, अमेरिका कोणें उडयल्यार सकयल पडटलें, सावथ आफ्रिका उडयल्यारय सकयल पडटलें. कित्याक? तो कायदो सगल्याक सेम. समजलें? प्रेज गॉड. आतां देवाचें उतरूय म्हणल्यार कायदो, आनी देवाचें उतरूच सांगता 2 भाशेचे कायदे आसा. एक कायदो कसलो? जेजू उद्देशी जिवीत हाडटा पळय तो कायदो. आनी दुसरो कायदो पातका उद्देशी मरण हाडटा तो कायदो. समजलें? प्रेज द लॉर्ड. पळय, आमी आतां कित्याक म्हणटा हें न्हू, आमकां दिसता हें पळय आमी वायट पळयता संवसारान. जायना प्रश्न? आमी वायट कित्याक पळयता काय हितून संवसारान? आनी वायट येताय जाल्यार आमी वायटाक झुजोवंक कित्याक पावना? म्हणजे जे काम म्हणजे त्या लॉन आमी त्या नियमा प्रमाणे आमी चलना ना, ताका लागून आमी दुसऱ्या नियमान चलता. पळय, 2 कायदे आहा, हे फिक्स्ड. प्रेज गॉड. बरें, एक एग्जाम्पल घे. आतां आमी म्हणलें कितें? पेन उडयलें, जमनीर पडलें. सारकें? जाल्यार प्लेन वाऱ्यार कशें उडटा? गॅस सिलिंडर घातला? See, because of gravity, pen is going down, right? The plane is not coming down. Why? Wings at what magic? Okay, listen.
दोन कायदे आमी आतां देवाच्या उतरान शिकता. तशेंच न्हू संवसारानूय कायदे आसा, खूब कायदे आहा, पूण 3 कायदे आसा. पूण आमी आतां 2 कायद्यांचेर फोकस घालया. संवसाराचे कायदे. एक कायदो कितें आहा? ग्रेविटीचो कायदो, सारकें. पूण ते कायदे कित्याक कोणें रचल्या? देवान रचल्या. आमच्या बऱ्याक रचल्या, वायटाक रचल्या? बऱ्याक रचल्या. आतां हे 7 बिल्डिंगाचेर कोण एकलो मनीस गेलो आनी उडी मारली, कितें जातलें? कित्याक मरता? तो कायदो आसा तेजो पालन करूंक ना, कायद्या भायर तो गेलो आनी तो ट्रासान पडलो. म्हणजे कायद्या भायर समज गेलो हांव ट्रासान पडलो, समजलें? म्हाका ग्रेविटी पळय कायदो आसा देवान केला म्हाज्या बऱ्याक. कित्याक? संवसार हिंगा रावंक जाय म्हणून, जमनीर रावंक जाय म्हणून, सारकें. पूण होच कायदो हांव काडटा आनी मोडटा. कसो? 7 माळयेर वचोन उडकी मारता. कायदो म्हाका इनवॉल्व जालोच न्हू, म्हाजे एगेन्स्ट येयलोच की ना. मनीस मरोंक शकता, हो कितें तर वायट जावंक शकता, शुअर न्हू. आतां अशेच भाशेन देवान आनीक कायदो हिंगा ह्या संवसारान रचलेलो आसा. तो कायदो म्हटल्यार इंग्लीश भाशेन द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड लिफ्ट. ट्रस्ट एंड लिफ्ट. ट्रस्ट, THRUS, ट्रस्ट एंड लिफ्ट. ओके. आतां तो कसो कायदो चलता? ग्रेविटी आसा की ना? संवसारान ग्रेविटी आसा. प्लेनाकूय ग्रेविटी एक्चुली लागता, वय की ना? पूण आतां फ्लायट रनवेचेर आसता, तो पायलट ते फ्लायटीन बसता आनी ते इंजीन स्टार्ट करता आनी फ्लायटूय डिझायन अशी केलेली आसा की ग्रेविटी पळय लॉ आहा तेका फ्री जावपाक. ग्रेविटी लॉ आहा पळय तेका फ्री जावपाक. ओके. आतां तो पायलट इंजीन स्टार्ट केला, सगळे पॅसेंजर बसल्या नियमा प्रमाणे, कित्याक तेकाय प्रोसेस आसता, सारकें. आनी तो फ्लायट एके स्पिडीन वयता आनी नियमा प्रमाणे पळय वारो आहा, तो वाऱ्याचे एगेन्स्ट वयता आनी वारोच ताका सपोर्ट करता उडपाक, समजलें? ग्रेविटी लॉ आसा. दुसरो आनीक एक लॉ आहा, वो लॉन पळय ही फ्लायट आतां पायलट डिसायड करता ती इंजीन स्टार्ट करूंक आनी ते स्पिडीन वचपाक, तो फ्लायट दुसऱ्या लॉन भितर सरता. प्रेज गॉड, समजलें? लॉ ऑफ ग्रेविटी आसा, पूण आतां पायलट आनी भितर पळय पॅसेंजर बसलेले आसा ते फ्लायट ती एकदां स्टार्ट जाली, अमके स्पिडीन जाली, ती दुसऱ्या नियमान भितर सरता. त्या दुसऱ्या नियमांक म्हणटा ट्रस्ट एंड लिफ्ट. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. ओके. आतां हें आमी देवाच्या उतरान सोजमाया. हें आमी एग्जाम्पल घेतला पळय तो देवाच्या उतरान सोजमाया. कित्याक आतां हे 2 लॉ आमकां सोजमाल्या संवसारा भाशेन, वय की ना? कोणाक डावट आसा? सिंपल. पळय आतां हांव व्हडलो सायंटिस्ट न्हू, म्हाका खबर ना, पूण कितें म्हाका सोजमा तें हांवें सोजमायलें. सोजमालें की ना? प्रेज गॉड. ओके. आतां देवाचे उतरान आनीक एक ते परत वाचया, रोमन्स 8:2. ಏಕೆಂದರೆ English first and then Kannada. Yeah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. For God has done what the law No. weakened by the flesh. Only 8 only. 8:2 only. Yeah. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death. Praise God. The law of, what is that? Law of the Spirit The law of the Spirit of life in Christ Jesus of life in Christ Jesus has set you free from has set you free from the law of the law of sin and of death. and of death. आतां आमी एग्जाम्पल घेतला. आतां कोंकणी भाशेन कोणाक सोदमाला तांकां जेजू उदेशी तो पळय लॉ मांडलेलो आसा, जो जेजूचेर विश्वास दवरता तो जिवितान भितर सोदता. आतां पातोक आनी पातका उदेशी मरण येता, तो कायदोय आसा. पूण जेन्ना मनीस जेजूचेर विश्वास करता तो कायदो पळय आसा. आतां ग्रेविटी कायदो आसा आनी फ्लायटीक गेले म्हणटा दुसरो कायद्यान भितर सरता, सारकें. जेन्ना मनीस जेजूचेर विश्वास दवरता, जेजूचेर भावार्थ दवरता, तो मरणाचो कायदो आसा खरो, पूण त्या दुसऱ्या कायद्यान जेजू उदेशी जेजूचेर पातयेतो, जेजूचेर विश्वास दवरता म्हणून जिविताच्या कायद्यान भितर सरता. प्रेज गॉड. म्हणजे मनीस मरणाक पातका उदेशी पळय मरण येता, जेजूचेर पळय विश्वास दवरता,
त्या कायद्या वोन सुटका मेळता. प्रेज गॉड. तेका लागून एक एग्जाम्पल कोवीड आमी सगळ्यांनी पळयला न्हू. थोडे कोविडान भियेले आनी चड करून भियोन ते मेले, सारकें की ना. आनी मागीर कॉम्प्लिकेशनां जाले आनी मनीस मेले. पूण थोडे मनीस जेजूचेर बावाट धरून त्या कोविडा कडल्यान भायर सरले. तांकां थोड्यांक भिरांत पासून येवंक ना. प्रेज गॉड. आतां म्हाजें उदाहरण दिता. ओके, फर्स्ट टायम कोवीड येयलो तेन्ना पयलो कोवीड म्हाका जालो आनी हांव खंयचे एका मिटिंगेक गेलोलो आनी मिटिंगेक गेलोलो एक्चुली हेल्थ मिनिस्ट्रीनूच. ज्या मिटिंगेन हांवें गेलो चवथ्या दिसा न्यूज पेपराचेर येयलो तो पळय म्हाजे बरें मिटिंगेन आसलो तो मेलो विदीन 4 days. प्रेज गॉड. आनी तो म्हणल्यार एक हॉस्पिटलाचो व्हडलो प्रोफेसर आसलो तो, एक्चुली एजीड आसलो, पूण विदीन 4 days तो न्यूज पेपरार येयले तो मेलो म्हणून. आतां म्हाका कितें येवंक जाय की ना? कित्याक म्हाका तो फोटो पळयता आनी म्हाकाय जोर येयला, म्हाकाय कडकडो येता. प्रेज गॉड. येता की ना? आतां म्हाका जालें तें बरें आहा, पूण हांव उतरान आसा, पूण म्हाजे घरची लोक उतरान ना. प्रेज गॉड. घरची लोक उतरान ना. म्हाजे मामी क्लोज टू 65 आनी डॅडी क्लोज टू 72. ओके, तेन्ना 2020ची खबर 1920 हय. आतां डॅडीकूय आनी हेंकाय आतां सेम सिम्टमां स्टार्ट जाली. प्रेज गॉड. हांव आहा दुसऱ्या रुमान, सकाळसान म्हाका फोन येता, बाबा म्हाका अशें जाता. कितें जावपाचें आतां? न्यूजार येता न्हू, आनी म्हाकाय वॉट्सॅप मॅसेज येता, अमके हितून अमके स्टेटीन इतलो वाडला, अमके केसी इतले वाडल्या. वय. प्रेज गॉड. सारकें की ना? आतां म्हाजे भितर कितें येवंक जाय? अशें ना की येना, येता. प्रेज गॉड. पूण हांवें जेजूचेर विस्वास दवरला म्हणून म्हाका ती येवंक ना. ती भिरांत संवसारान आसा, लॉ ऑफ सीन एंड डेथ आसा, पूण म्हाका ती भिरांत कित्याक येवंक ना? कित्याक हांवें जेजूचेर बावाड दवरलो. आतां सेम सिट्युएशन ग्रावंड फ्लोर, हांव फर्स्ट फ्लोराचेर. ग्रावंड फ्लोराचेर मामी आनी डॅडी जाल्या आबूस. प्रेज गॉड. नको कितें करूंक जाय तें. कित्याक न्यूज कितें जाता? 60 एंड अबाव कोण आहा ताका डेंजर लायन. सारकें की ना? शुगर हें तें सगळें दिसता मागीर न्हू. वय की ना? आतां रिपोर्ट येयलो आनी हेल्थ सेंटरांसान म्हाज्या मामीच्या फोनाचेर फोन येयलो, तुज्या घोवाक आतां की आतां भायर काडूंकूच जा. कितें दिसतलें? आतांच्या आतां भायर काडूंकूच जावो, दवरूंक जायना. कित्याक पळय तेज्या रिपोर्टा प्रमाणे पळय कितें तें ऑक्सिजन लेवलान कितें चॅक साम ऑल दोज थिंग कितें येयलेलें तें पिंच घालून कितें जालें न्हू. ऑक्सिजन लेवल सारको ना आनी तो ड्रॉप जाता. आतां तर उखली ना बॉन. आतां पळय तेन्ना कितें जातालें न्हू, आनो खंय कितें जालें तें, कोण एकदां गेलो न्हू लास्ट भिरांतूच केलो तो. आतां हेंकां येयल्या भिरांत. आतां म्हाका फर्स्ट फ्लोरार सकयल येयलो, आतां तेंकाय भिरांत कितें, हांव तरी ऑलरेडी आहा कोवीड, आमी आतां स्टार्टिंगाचेर आहा, हो आनी येयल्यार कितें जातलें? सारकें की ना? पूण हांवें पवित्र आत्म्यान उलो मारलो, म्हाका घोटाय दी, तेंकां सारकें तें शिकोवंक. प्रेज गॉड. आतां डॅडी म्हाज्या फुडल्यान आहा. हांवें डॅडी म्हणलें बॉस हांव हिंगा बसता, आनी फकत हांवें एक उतर म्हणलें, हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाका म्हाजेर दुयेंसाक ह्या कोविडाक वा कसल्याच दुयेंसाक म्हजे वयर अधिकार ना. प्रेज गॉड. कोंत घेवंक लायले आनी तांकां म्हणलें 10 पाटी म्हूण, म्हाजे पाटी म्हूण. प्रेज गॉड. आतां कॉल येयला न्हू, एका आतां वता डॅडीक वता, तुजो म्हणलें कितें आहा तो मिटर चॅक कर आतां आनी मागीर आमी चॅक करया म्हणून बा 10 पावटी म्हणलें आनी डॅडीक सांगलें आतां ओके. प्रेज गॉड. ओके वाजी आमी मागीर 10 पावटी आमी म्हणलें आनी आतां म्हणलें तें चॅक कर, कितें चॅक करूंक जाय तें. तेजो रिपोर्ट नॉर्मल जालो. प्रेज गॉड. कसो नॉर्मल जालो? देवाचे उतरा प्रमाणे मनशा भितर बावाड येता. प्रेज गॉड. समजलें? देवाचें उतर आमीच म्हणलां न्हू, देवाचें उतर आमी आयकताले, पूण आमकां देवाचें उतर कित्याक आमी आयकोंक जाय, कित्याक तें आयकत रावंक जाय तें आमकां सोजमणी नासली. प्रेज गॉड. पळय म्हाजी मामी डॅडी हांव ती जाण हांव उतरान आहा म्हणून.
आनी ती अशीं जाणा की म्हाका कोवीड जाला म्हणून, अशें की ना तांकां खबर ना. पण हांव कितें म्हणूंक सोदतां, एके सायडीन हा मरण, एके सायडीन हा जिवीत, सारकें की ना. हांव देवाचेर विश्वास दवरला, ताका लागून म्हाका ते इफेक्ट जायना. पूण ही आतां कितें करता, देवाची उतरां तेणी विश्वास धरूंक नासलो, पूण ती आतां भिरांत तेंच्या जिवितान आहा आनी भिरांतीन ती दुसऱ्या नियमा प्रमाणे चलता. समजलें की ना. प्रेज द लॉर्ड. ओके, 10 फावटी म्हणलें, आतां तांकां कळलें न्हू रिजल्ट चेंज जाता म्हणून, हो की ना. आतां तांकां कळलें रिजल्ट चेंज जाता म्हणून. फकत 10 फावटी म्हणलेलें, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हजेर दुयेंसाक, सैतानाक या कोविडाक कसलोच अधिकार ना. फकत 10 फावटी म्हणलें आनी तेणींनी म्हणोंकूच जावना. म्हणल्या उपरांत तांकां देवाचो भावार्थ तेंचे भितर उरपन जालो, वाडलो आनी ते भावार्थान पळय तेणीन चॅक केलें आनी खरेंच ते रिपोर्ट चेंज जालो. प्रेज गॉड. आतां कितें केला, तो रिपोर्ट काडला आनी तेन्ना वॉट्सॅपार धाडटाले ते डॉक्टरांक, हांव खंय धाडटाले. प्रेज गॉड. ब्रदर, ते एक वर्ड आसा न्ही, हांव जेजूचे कूड आसा ते कन्नडान तांकां एक फावटी सांगूंक सोदलें. वय सांग न्हू, हांव सांगता ते सांग. तांकां एक फावटी ते कन्फर्म जाता ते वर्ड. या ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ 1 Corinthians 12:27. ನನ್ನ ಮೇಲೆ I am the body of Christ. ಕರೋನಾಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಾಧೆಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಂತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. See that in Google. 1 Corinthians. हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. म्हजेर ನನ್ನ ಮೇಲೆ देवसाराक, ಸೈತಾನನಿಗೆ दुयेंसाक, वायटाक, ಯಾವುದೇ रोगाक ರೋಗಗಳಿಗೆ कसलोच अधिकार ना. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. प्रेज गॉड. समजलें. आतां प्लेनाचो एग्जाम्पल घेतलेलो आमी न्हू. आतां प्लेनान बसपाक कोणेंय वचूं येता, प्लेनान बसपाक कोणें वचूं येता. कितें जाय, पासपोर्ट नाजाल्यार तुका ID प्रूफ जाय, सारकें. इंडियन भोंवपाक तुका पासपोर्टूच नाका, पूण कसलें आधार कार्ड चलता, ID प्रूफ जाय. दुसरें कितें जाय, टिकेट कॉपी जाय की ना. आतां तुजे कडेन ID प्रूफ आहा आनी तुजे कडेन टिकेट कॉपी आहा. फ्लायट आहा 2 तूं वयता एअरपोर्टार 2 मेवतली फ्लायट. प्रोसेस आसता न्हू, तुका 2 वरां पयलीं एअरपोर्टार पावचें पडटा, सारकें. मागीर तूं ते टिकेट कावंटरार वचून तुजी टिकेट दाखोवची पडटा, तो चॅक करतलो, मागीर ते स्क्रिनींग जाता, मागीर तो सेक्युरिटी चॅक जाता, मागीर तूं बोर्डींग टायम म्हणून आसता, मागीर तूं फ्लायटीन बसता आनी मागीर पासियेंसान बसचें पडटा फ्लायट केन्ना उडटली ती, सारकें. आतां उडली म्हणटा देंव येता, रावचें पडटा न्हू दुसऱ्या प्लेसीर पावसर. तेच भाशेन न्हू देवाचें उतर हांवें आयकल्यारूच जायना. आमी देवाच्या उतराक आमीच थीर रावंक जाय. म्हणजे आमी थीर कशें रावतले तेन्ना की आयकोन आमी एकदांच आयकता आनी सोडून दिता. आमी टिकेट घेता आनी ID प्रूफ आहा म्हणटा आनी टायमार फ्लायटीर वचना, पावले दुसरे सायडीन. आमी टिकेट घेता, ID प्रूफ घेता आनी टायमार एअरपोर्टार वचना, ती फ्लायट गेली न्हू. प्रेज गॉड. आमचें जिवीत अशें जाता, आमी मिटिंगेन वयता, अशें खूब मिटिंगेन वयता, देवाचें उतर आयकता आमी, मागीर फुडें पळय करूंक जाय तें करिना. प्रेज गॉड. समजता कितें म्हणून सुद्दां तें. आमी अशें आमी आयकलां आसत देवाचें उतर, पूण आमकां आजून पासून तो परिणाम पळयलाय आसत, पूण मागीर आमी कंटिन्यू कित्याक जावंक ना. आमी पाळूंक ना. प्रेज गॉड. समजलें. आमकां टिकेटूच आसल्यार उपन्ना, फ्लायटीची टिकेट ओ ID प्रूफ आसल्यार उपन्ना. आमी टायमार प्रयत्न करूंक जाय टायमार पावपाक ते एअरपोर्टार, आनी मागीर ते कितें सांगता तेचे भाशेन चलपाकूय. आमी वचून थिंगा सेक्युरिटी झगडटा वचून, आमी ताका क्वेश्चन करता, तूं कितें जाता म्हाका टिकेट कॉपी, कित्याक जाता तो ID प्रूफ जाता. पूण आमी देवाक जाता न्हू, जाता की ना. हें क्वेश्चन जातलें. जेजूचें उतर म्हणटा देवाच्या गायनी हांव बरो जालो, आमी देवाक म्हणटा म्हाका आजुनूय दूख आहा, तुका दिसना, होय की ना. पूण ती दूख कित्याक आसा, कित्याक हांव हेचेच भाशेन टिकेट आनी ID प्रूफ आहा, पूण देव कितें सांगता तें हांव पाळिना. देव आमकां फकत एकूच पाळूंक सांगता, तें म्हणल्यार भावार्थ दवर. प्रेज गॉड. पळय अशें जावंक शकता की हांव उलयतना
तुमी अशें सांगता हां म्हणजे कितें खूब काम करूंक जाय तर वय की ना म्हणजे खूब काम करूंक जाय न्हू मागीर देव हॅप्पी जातलो वय की ना पूण देवाक एकूच जाय देवान पळय जेजू उद्देशी आमकां केला तेजेर आमी विश्वास दवरूंक जाय तेका लागून जेजू उद्देशी आमकां जिविताच्या कायद्यान आमी भितर सोदता प्रेज गॉड हिंगा बरयला न्हू फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस हॅज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ प्रेज गॉड आतां म्हाज्या मामीन डॅडीन कितें केलें हो पळय लॉ आहा तांकां सोजमणी नासली पूण देवाचें उतर तें उलयलें म्हणत रावलें तेन्ना ऑटोमॅटिकली म्हणजे कायदो समजलें कायदो म्हणल्यार एकदां इनवॉल्व जालो तो तुका लागू वय की ना पेन सोडून दिलें तूं त्या पेन त्या कायद्यान लागू लागलो सारकें तशेंच भाशेन तूं जेन्ना जेजूचेर विश्वास दवरता आनी जेजूचें उतर तूं तोंडान विचारताय तुजे पयले ह्या कायद्यान तूं भितर सरताय आनी ह्या कायद्याक लागून मरण आनी सगळें पळय दुयेंस आसता आहा पूण तरी तुका त्या पातका उद्देशी जेजू उद्देशी त्या पातकाचें तुका फळ लागना प्रेज गॉड म्हणजे कोवीड आसलें पूण म्हाजे मामी डॅडी सेव जाली प्रेज गॉड कोवीड आसलो दुसरे पूण तेजे एजीचे पळय लोक आसलो फॉरेन ते हॉस्पिटलान गेले आनी ते थोडे जाण मेले प्रेज गॉड पूण म्हाजे डॅडीक आनी मामीक तें लागोंक ना कित्याक ती जेजूचेर भावार्थ दवरलो प्रेज गॉड आमचें काम कितें जाणा फकत जेजूचेर भावार्थ धरूंक जाय आनी आमकां आतां भावार्थ धरप म्हणजे कितें इंग्लीश भाशेन वॉट इज बिलीफ आं वॉट इज बिलीफ ओके पळय इंग्लीश भाशेन न्हू इंग्लीश भाशेन आं blindly trust okay see believing no faith is nothing to do with blindly trusting okay let's understand this okay each one were the same even I was the same if somebody asks me believe at least you all are answering believe is believing I would say believing is believing what you are asking correct no yes or no yes what is believing believing is believing my answer was this when I attended the JCLM teaching, they asked me what is believing. I said believing is believing. What you ask me believing is believing. So they asked me, okay, if you are saying believing is believing, then I said okay, believing in Jesus. So then the person asked me what is believing in Jesus then? I said nobody is believing in Jesus. I am believing in Jesus. That is believing. That's it. Yes or no? करेक्ट नो बट वॉट इज एक्चुअली बिलिव्हिंग भावार्थ म्हणजे भावार्थ धरप म्हणजे कितें ओ सोत मानप सारकें उतर सोत मानप म्हणजे कितें एक एग्जाम्पल घेया ओके फाटल्यान थिंगा एक पॅरट बसला कीर म्हणटात मी फाटल्यान बसला एकल्या दोगा जाणांनी फाटीवन पयलें उरल्यांनी म्हाकाच पळयता आं पळय आतां कोण फाटल्यान पळयलो तेणें हांव जाणा तेणें म्हाज्या उतराक सोत मारलें म्हणून प्रेज गॉड सारकें म्हणजे सोत मानप ओ बिलीव म्हणजे कितें हांव पळय उतर उलयलां त्या उतरा प्रमाणे त्या मनशान एक्शन घेतला ओ कोरणी केल्या प्रेज गॉड म्हणजे केन्ना गो आतां मनीस सोत मानता मानिना पळय तो देवाचें उतर तेणें आयकलां पूण त्या उतरा प्रमाणे तो चल्लो तोच मनीस सोत मानता म्हणून कळून येता समजलें आतां कितलीं जाणां जेजूचेर सोत मानता प्रेज गॉड केन्ना प्रूफ जातलें केन्ना प्रूफ जातलें की हांव जेजूच्या उतराचेर सोत मानता म्हणून प्रेज गॉड आतां एक उदाहरण घेया ओके एक उदाहरण फकत उदाहरण म्हाज्या पांयान दुखता ओके जेजूचें उतर कितें म्हणटा जेजूच्या गायनी हांव गूण जालें सारकें आनी तूं म्हणटाय जेजूच्या गायनी हांव गूण जालें प्रेज गॉड दुसरे दिसा बायल म्हणटा पांव कसो आसा रे मातशी दुखा
आतां जेजूचे सोत मारले प्रेज गॉड समजता न्हू जेजूचेर आमी सोत मानूंक जाय जेजू आमची उतरां जेजूच्या उतरा प्रमाणे तोंडासान भायर सरता तेन्नाच की हांवें म्हणूं येता हांव जेजूचेर सोत मानता म्हाजी उतरां समज जेजूच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार हांव दिसता म्हाका हांव सोत मानता म्हणून पूण हांव सोत मानिना समजलें सिंपल अशें ना कितें कोणाक तुमी पळय आन्सर दिला न्हू सगळें हांवूच म्हणटलो हांव एवरीडे मिसाक वयता एकदां मिसाक न्हू दिसाक 3 फावटी आनी तूं म्हाका जाता भावट म्हणजे कितें आनी सोत मानचें म्हणजे कितें प्रेज गॉड म्हाका सगळे पाद्री वखता सगळे हात आख्खे सगळे इगोर्जेन पळय आहा तूं कोणाकूय विचार जेजू जूड सकाळीं आहलो मिसाक सांजे आहा तूं मिसाक म्हणजे सोत मानता प्रेज गॉड वय एवरीडे डॉक्टराक वयतालो मातशें कितें जालें मामी डॉक्टराची वच आनी डॉक्टराच्या क्लिनिकान बसलो की ना डॉक्टर म्हणटा तूं येयला कित्याक म्हाजे मामी हाडला कित्याक डॉक्टराच्या क्लिनिकान बसलें की ना सगलें तें दुयेंस वयतालें प्रेज गॉड सो हांव देवाचेर सोत मानतालो डॉक्टराचेर सोत मानतालो प्रेज गॉड कळ्ळें आतां डिफरन्स सोत मानप म्हणजे कितें तें सोत मानप म्हणजे जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलप हांव जेजूचें उतर आयकता आनी जेजूच्या उतरा प्रमाणे हांव म्हाजी उतरां जायना हांव म्हाका दिसत हांव सोत मानता पूण हांव सोत मानिना प्रेज गॉड तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा जो कोण जेजूचेर विस्वास दवरता तो ह्या कायद्यान जेजू क्रिस्त ता उद्देशी जिवीत येता पळय त्या कायद्यान चलता प्रेज गॉड ना जाल्यार तूं बाय डिफॉल्ट म्हणजे कोता आतां तूं प्लेनान नाय बाय डिफॉल्ट ग्रेविटीन आसाय वय की ना समजता तूं तरी जेजूचेर सोत मानिनाय जाल्यार तूं बाय डिफॉल्ट हुंय सीन आनी डेथ प्रेज गॉड सीन आनी डेथ आतां हें सोजमाय आमी हें सीन आनी डेथ येयलें कशें प्रेज गॉड कशें येयलें कशें दिसता आदान ओके रोमन्स 5:12 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ रोमन्स 5:12 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪ या वास ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು प्रेज गॉड Therefore, just as sin Okay, came come. KGB? KJV 19th verse. What do you want? 12 only. We'll go read this and then go 19. Okay. Will you read English? Yes. Okay. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Praise God. आता एकल्या मनशा उद्देशी पातोक येयलें आनी पातका उद्देशी मनशा गोळा कडेन मरण आयलें समजलें पळय संवसार देवान रचलो तेन्ना हो कायदो पळय आहा आमी वाचला पळय तो लॉ ऑफ सिन एंड डेथ आसलो पूण तो एक्टिवेट जावंक नासलो समजता एक्टिवेट जावंक नासलो म्हणजे समजता पळय देवान संवसार रचलो देवान सगळें थारार घातलें आपले येवजणे प्रमाणे पूण ह्या संवसारान कोण आसलो देवसारूय आसलो देवसार कितें करता मनशाक फोट दिता आनी फोटी उद्देशी बिरां धाडटा आनी बिरांता उद्देशी सगल्या मनशाक कोडे मरण मागीर त्रास पिडा ही सगळी उत्पन्न जाता कित्याक जाता देवान मनशाक दिलेलो अधिकार ह्या संवसाराचेर राज चलोवपाक देवान मनशाक रचलो मनशाक आपल्या सारको रचलो आनी ह्या संवसाराचेर राजवटीचो अधिकारूय दिलो प्रेज गॉड म्हणजे आपलो अधिकार काडलो आनी मनशाक दिलो मनशाक
देवान खुद आपलो अधिकार ह्या संवसाराचेर राज चलोवपाक दिलो. हो अधिकार पळय चलोवपाक हे पळय संवसाराचेर अधिकार हो राज चलोवपाक देवान मनशाक काडून दिलो, देंवसारा कडेन नासलो. पूण देंवसारा कितें जाल्लें? हो अधिकार आपल्याक जालो. समजता? देंवसाराक हो अधिकार देवान दिवंक ना, पूण देंवसाराक जाय आसलें मनशाक पळय पळय मेवला, मनशाक पळय अधिकार दिला, हो आपल्याक घेवचो. प्रेज गॉड. कित्याक देव आसा स्वर्गार आसा आनी स्वर्गाराचेर पळय राजवटी चलयता कोण? देव. मनशाक देवान संवसार रचला, पूण हेचेर राजवटी चलोवंक दिला अधिकार मनशाक. प्रेज गॉड. देंवसाराक कांयच ना. समजता? सो देंवसाराक आतां कितें जाय? मनशाक पळय अधिकार जावो तो चोरून आपल्याक घेवंक जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून देंवसार कितें करता? मनशाक फोट दिता. फोटी उद्देशी आपलो पळय स्वभाव आसलो. आतां पातक म्हणल्यार कितें? पयले उद्देशी पातक म्हणल्यार कितें समज तुमी? विरोध. ओके ओके. आनी प्रेज गॉड. पळय एक आसा पातक आनी एक आसा पातकां. एक आसा पातक आनी दुसरी आहा पातकां. समजता? that word sin and sins. ओके. एक हा पातक आनी दुसरी हा पातकां. हेचे डिफरन्स कितें? हेचे डिफरन्स कितें? पळय दोन उतरां आहा. एक हा पातक आनी एक हा पातकां. पातकाक लागोन मनीस पातकां करता. पातकाक लागोन मनीस पातकां आदारता. पातक आदारता न्हू, वय की ना? आतां पातक म्हणल्यार देंवसाराचो स्वयं. पातक म्हणल्यार देंवसाराचो स्वयं. हो स्वयं मनशाक प्रेशर घालता, हो फोर्स करता देवाच्या उतरा आड वचपाक. प्रेज गॉड. तेका लागून देंवसार सदांच देवाचेर आड. देंवसार सदांच देवाच्या उतराचेर आड. वय की ना? सारकें की ना? सो हो स्वभाव पळय आसलो, हो स्वयं पळय आसलो, हो पातकाचो स्वयं पळय आसलो, तो कोणाचो स्वयं? देंवसाराचो स्वयं. देंवसाराचो स्वयं. मनशाचेर कसलो स्वयं आसलो? देवाचो. देवाचो स्वयं आसलो. तो स्वयं देवाचे उतरा प्रमाणे चलपाक मनशाक आदार दितालो. प्रेज गॉड. पूण देंवसार कितें करता? मनशाक फोट हाडटा आनी फोटी उद्देशी मनशाचे भितर भिरांत हाडटा आनी मनशाचे भितर घट्टण हाडटा. प्रेज गॉड. आतां आदोन कितें केलें? देंवसाराच्या स्वयंमाक मनशा देवाच्या आड वचोन देंवसाराचो स्वयं आपणें घेतलो. आपल्या ह्या स्वयंमाक आपल्या जिवितान येवपाक आनी वायट हाडपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे बरयलेले आसपान वायट हाडपाक अधिकार दिलो. प्रेज गॉड. आनी आदांव मनीस. आतां आमी सगलीं मनशां न्हू. आदांवूय म्हणल्यार मनीस. आमी सगलीं आदांवाचे भितर आसलीं. आतां हांव कित्याक म्हणटा? आमी सगलीं आदांवाच्या भितर आसलीं. हें कशें हांव म्हणूंक शकता? कित्याक आदाम आनी एवीक देवान पयलें रचलो. सारकें. ताचे सांजे आमी सो. प्रेज गॉड. सारकें आसा तेजें. पळय जेनेसीस 1:29. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಂ ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ 26 No, 29. 29 God said, "See, I have given you every plant yielding seed that is upon the face of all the earth, and every tree with seed in its fruits. You shall have them for food, and to very beast on the earth, and to every bird of the air, and to everything creeps on the earth, everything that has the breath of life. I have given." Praise God. Okay, brother. Okay. Read Now, this, Kannada. ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಎಲ್ಲ ತರಹದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ओके ओके. देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवान पळय रोचलें, सगलें रोचलें, पूण जें कितें रोचलें, फॉर एग्जाम्पल आतां माड आसा, कोकोनट न्हू, माडाचे भितर ती बी आसा, कितें कोकोनट, नाल्ल नाल्ल नाल्ल. आतां तो नाल्ल पुरलो म्हणटोच ते नाल्ल मागीर झाड जाता आनी माड जाता आनी एक टायम येता की पपाय दिता न्हू. कितें दिता? नाल्लूच दिता न्हू. कित्याक देवान रोचला तो माड आनी त्या माडा उदेशी तें बी, माडाचे बी. समजलें? आतां मनीसूय म्हणल्यार एक बी. मनशा भितर आतां भान म्हणल्या ते हिसपान देवान आतां एक 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 क्वेश्चन आहा हिंगा. देवान पयले मनशाक आदामाक रोचलो. ईव हूंय आहली. आदामाचे मुलीचे हाड काड एवेक असलो. म्हणजे दुसरे वस्तीन ईव आदामाच्या भितर आसली. समजलें? पळय देव आनीक भायलें ईव रोचिना, मनशाच्या भितरूच कडल्यान ईव संवसारान हाडटा. वय की ना? म्हणजे मनशाचें कोड म्हणजे मनशाची रेस हो ह्युमन रेस पळय म्हणटा ती आदामाच्या भितर आसली. प्रेज गॉड. तेका लागून आदान पळय पातक केलें तें सगल्या मनशाक इफेक्ट जालें. आदान पळय देवाच्या उतरार आड गेलो, ते नियमा आड गेलो, ते आड गेलेले म्हणजे ते स्वयंमाक लागून देवसाराचो स्वयं आदांच्या भितर सरलो, तेन्ना सावन मनशा सगल्या मनशाचेर आदान पळय पातक केलें तेजो इफेक्ट आजून पासून आसा आनी फुडें आसतलो. प्रेज गॉड. समजता? कित्याक आदांच्या भितर आमी सगळे आहले. वय की ना? समजलें न्हू? कित्याक हिंगा कितें म्हणलां पळय, एंड गॉड सेड बिहोल्ड आय हॅव गिवन यू एवरी हर्ब bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree. Further was? No, down. Okay. Every tree in upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. Tree yielding seed म्हणजे कितें पळय, मनशाक दादल्याक भुरग्यां कशें जल्मान येता? ह्या संवसारान मनशा कडल्यान भुरगें येता न्हू. कशें येता? देवाक दादल्याक देवान एक बी दिलेलें आहा, तेका म्हणटा स्पर्म. आनी बायलेक एक बी दिलेलें आहा, तेका म्हणटा एग. वय की ना? मनीस देवान दिलें पळय तें बी दोगांय रिलीज करता, सोडटा तेन्नाच की भुरगें जाता. वय की ना? सारकें? भायल्यान येता भितरल्यानूच येता, देवान दिला तेतून येता. वय की ना? तेच भाशेन ही पळय सीड म्हणटा ते बी. मनशाक एक दिला, बायलेक एक दिला, ते सीडी प्रमाणे ते सिडा प्रमाणे बियां प्रमाणे ते देवान योजिल्ल्या ते हेचे येवजणे प्रमाणे मनीस वाडत वेता. प्रेज गॉड. पूण पातक मनशा भितर आसा. वय की ना? पातका उद्देशी कितें जाता? मरण हें घडटन देवसाराचें मूळ म्हणजे देवसाराचें तें पातक स्वयं देवसाराचो स्वयं मनशाचे भितर आसा. पूण जितलीं पळय भुरगीं आतां मनीस ह्या संवसारान येता तें करप्शन घेवन. आनी ती कसलें करप्शन? देवसाराचें करप्शन. हो देवसाराचो स्वयं मनशा भितर आसा. प्रेज गॉड. तेका लागून तेज्या मागीर खूब मनशांक बरें केलेलें जाय आसलें, पूण तें सारकें करूंक पावना. कित्याक? ते स्वयं मनशा भितर देवसाराचो स्वयं मनशा भितर आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आतां गो टू रोमन्स 5:12 वन्स अगेन. पळय आमी आतां शिकता हो दुसरो नियम हा पळय, पातका उद्देशी मरण हाडटा पळय तो नियम कसो येयलो? देवान घडलोलो ना, पूण ह्या संवसारान आसलो तो. वय पळय वय पातक म्हणल्यार देवसाराचो स्वयं. उगडास सरा, हो देवाचो स्वयं न्हू, पूण हो स्वयं मनशाक हाडपाक देवसारान कितें केलें? मनशाक फोट दिली. आनी जेन्ना ती फोटीक मनशान येवकार दिलो तेन्ना मनशाक पळय देवान अधिकार दिलो पळय तो मनशान देवसाराक अधिकार दिलो. काल आमी हो स्क्रिप्चर घेतला न्हू, रोमन्स 16:6. ओके, ते रोमन 16:6 6:16 16:6 6:16.
6:16. ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಶರಣಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರಾದರೆ ಮರಣವೇ ನಿಮಗೆ ಗತಿ. Praise God. किती बरयला पळय? You have ESV? Okay. Know you not that to whom you yield yourself servants to obey, his servants you are to whom you obey. Praise God. आता बरें हें सोजमाया. देवान मनशाक आदामांक सांगलें की ह्या सगळे पळय झाडां आहा सगळे आहा ते तुवें खावं येता पूण हें झाड आहा पळय तेका तूं खायनाका. प्रेज गॉड. कित्याक ज्या दिसा तूं खातलोय तूं मरतलोय. प्रेज गॉड. मरण म्हणजे कितें? देंवसाराचें स्वयं मनशा भितर. देंवसाराचो स्वयं तुज्या भितर येतलोय आनी तूं म्हाज्या ह्या रिलेशनशिपाक ओ म्हाज्या ह्या म्हणजे विरोध वॉट इज रिलेशनशिप? सोयरीगोतीक मोडटलोय. प्रेज गॉड. समजता? कित्याक देंवसाराचो स्वयं आनी देवाचो स्वयं वेगळो. देंवसाराचो स्वयं देवा बद्दल सदांच विरुद्ध. देंवसाराचो स्वयं तरी मनशा भितर येता. मनीस देवाक मोरता. देवाचो आनी मनशा मदें संबंद सारको उरोना. तो स्वयं मेलो. प्रेज गॉड. म्हणजे तो संबंद मेलो. दुसऱ्या भाशेन देंवसाराचो स्वयं पळय मनशा भितर गेलो. देवा भितर आनी मनशा भितर पळय संबंद आसलो तो मेलो. प्रेज गॉड. तेका म्हणटा मरण. आतां देवा भितर आनी मनशा भितर तरी स्वयं ना जाल्यार देवाक पळय जाय पळय तें मनशाक जियें येता ना. कित्याक संबंद मेलो न्हू. प्रेज गॉड. कसो मेलो? देंवसाराचो स्वयं मनशा भितर गेलो आनी देवाचो आनी मनशाचो पळय एकवट आहा पळय तो मेलो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. हालेलुया. आतां देवान दिलेलें उतर मनशाक वय मनशान तें पाळलें ना. आतां हें देवाचें उतर कितें म्हणटा? जें कोणाचें उतर तूं पाळटाय तेजो तूं जाताय गुलाम. प्रेज गॉड. आतां मनशान कितें केलो? देवाचो कितें म्हणलें? देवाचें उतर पाळूंक ना. कोणाचें उतर पाळलें? देंवसाराचें. आतां मनीस कोणाचो गुलाम जालो? सैतानाचो. प्रेज गॉड. समजलें? हे बेश्टो घेतला आमी काल आमी शिकलाय. समजलें? आतां मनीस कोण जालो? देंवसाराच्या ताब्यान गेलो. प्रेज गॉड. आनी देंवसार कितें करता? पयलें आपल्या स्वयं भितर घालता. मनशाक फोट दिता आनी सगळे जिवितान तेच्या घोट्टन हाडटा. आतां कोवीड येयलें तेन्ना भिरांतीन लोक सुबेज मेलो वय की ना? देंवसार नाडटा. देंवसार फोट दिता की पळय तुका जालें आतां 4 दीस फाटीं तो मेला. तुजें आतां तशेंच कितें जावपाचें आहा वय की ना? प्रेज गॉड. तुका सिमटम येवंकूय ना. आतां सिमटम स्टार्ट. कित्याक? तें भिरांतीक येवकार दिलो. ते फोटीक येवकार दिलो आनी तुजे ते फोटीक लागून देंवसाराक ती अधिकार दिलोय. तूं देंवसाराचो गुलाम जालोय आनी देंवसार पळय आतां कितें म्हणटा तितलें तूं स्वत म्हणटा. प्रेज गॉड. आनी तूं स्वत म्हणटा म्हणून तूं सगल्यो पळय आहा तुका सिमटम आहा ते लागू. प्रेज गॉड. गेट 1 बाय 1 गेट 1 फ्री. प्रेज गॉड. वय की ना? तशें थिंगा बरयलेलें आसा न्हू. आतां हांवें कितें देवाचें तरी उतराक येवकार दिलो आनी तेजें स्वत मारलें. देव म्हाजो ओनर जाता. देव म्हाजो मास्टर जाता. देव म्हाजे वयर अधिकार चलयता. प्रेज गॉड. पूण हांव त्याच सिट्युएशनान देंवसाराचे उतराचें स्वत मानता. हो संवसार पळय म्हाका कितें शिकयता त्या उतराचें स्वत मानता. हांव कितें जाता? देंवसाराचो गुलाम. प्रेज गॉड. आनी देंवसार मागीर कितें पळय काणयो दिता तितलें हांव स्वत मानता आनी हांव कोणूय येवं मागीर तें कोणाचें आयकोपाचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. समजता न्हू? ओके. नाव गो टू रोमन्स 5:12. ओके. Wherefore as by one man sin entered. हें समजलें आमकां न्हू? कशे भाशेन एका मनशा कोडे पातोक देंवसाराचे पळय स्वयं आसलो तो मनशार येयलो into the world and death by sin. म्हणजे ह्या पातकाक लागून देवा मध्ये आनी मनशा मध्ये पळय संबंद आसलो तो मेलो. प्रेज गॉड. वय की ना? And so death passed upon all men.
आदावांक लागून पळय हें केलेलें तें आमकां सगळ्यांक इफेक्ट जालें ओके ना. फॉर दॅट ऑल हॅव सिंड, तेका लागून आमी ओके. आतां एक एग्जाम्पल घेया. आतां आमी म्हणटा पातोक म्हणल्यार एक स्वयं. 6 म्हयन्याच्या भुरग्यां पातो करता ना. पाताक करून तेजे पाताक आसता. आसता. आमकां कशें कळटा? आदामचे पाताक असते. मूळ पातक, मूळ मूळ पातक. पातक. त्यांचे आवय बाबी ते हे केलें आसता तें आसता. तेंच हांव जाता. बाथरुमा वरवीं ओके रिलीज जाता. पूण आमकां कशें कळटा फरेंत तें पातोक हा ओ ना पळय तें? प्रेज गॉड. ओके ओके एक्झाम्पल, एक उदाहरण एक्झाम्पल ना. तूं रॉंग ना. हांव फकत म्हणटा आमकां कशें कळटा. सोजमोंक जाय न्हू वय की ना. पळय भाव स्ट्रेट फॉवर्ड. म्हाका खूब देवाक क्वेश्चन जाता. ना ना नॉट सॉरी. हांव देवाक अशी खूब क्वेश्चन येता कित्याक बरयलेलो हें म्हाका सोजमोंक जाय. आनी देव मागीर म्हाका आन्सर दिता. प्रेज गॉड. कितें आमकां पळय आमी खंय चिंता आमी देवाक क्वेश्चन करूं येता ओके की ना. तूं कोण तर देवाक क्वेश्चन करता पळय तो ओके की ना. पूण देव म्हणल्यार मोग. देवाक एक्चुली जाय आमी मनशान भासाभास केलेली. प्रेज गॉड. आनी देव मागीर आपल्याकूच आपल्या उतरा प्रमाणे पवित्र उतरा प्रमाणे आमकां मायता. प्रेज गॉड. एक एग्जाम्पल. आतां एक 6 म्हयन्याचें भुरगें काड आनी समज तुका भुरगें आहा न्हू. ओके कुशीक भरला. प्रेज गॉड. ओके ओके. तें 6 म्हयन्याचें आहलें तेन्ना ओके 6 म्हयन्याचें आहलें तेन्ना तें काडलें आनी कोणाक तुज्या भुरग्याक दिलें. तेका आनी कोणाच्या भुरग्याक दिलें आनी दुसरें भुरगें काडून तें दवरलें. हां आनी तेजे कुशीक गेलें. कितें जालें तेका? कित्याक हर्ट जालें? पूण तेका कशें कोणें सांगलें तेका हर्ट जावं म्हणून? तेका कोणें सांगलें तेका हर्ट जावं म्हणून? ना ना पळय सोलमा भाशेन पळय. आतां तेणें भुरगें काडलें आनी मातशें दवर गो हांव तुज्या भुरग्यांक मातशें धरता जाता न्हू. आतां तेणें 6 म्हयन्याचें आहा तें आपल्या आवयच्या गोपान आनी कोण भुरग्यां पळयता आनी हें कितें करता वे वे रडोंक स्टार्ट करता वय की ना. तेका कोणें शिकयलें अशें रडोंक जाय म्हणून दुसरें दवरलें म्हणून भुरगें? कोणें शिकयलें? कित्याक जाता जाणा? तो स्वयं आहा. प्रेज गॉड. जेलेसी स्वयं हो कोणाचो स्वयं? पळय देंवसाराचो स्वयं म्हणल्यार कितें? आपलो प्रायड. म्हणजे आपल्याक वयलो जागो दिवंक जाय तें. प्रेज गॉड. सारकें मनशाक न्हू. देवा भाशेन देंवसाराक जावंक जाय आसलो न्हू आपूण. आतां हो नेचर कसलो? आपलो. तें दुसऱ्या कशें दवरलें? कोणाचो स्वयं? हो स्वयं कित्याक येता? कित्याक हें भुरगें रडटा जाणा ते स्वयंमाक लागून. प्रेज गॉड. कोणें शिकोवन धाडला तेका? कसो येयलो? ते स्वयंमाक लागून. आतां आनीक एक एग्जाम्पल. हो स्वयं म्हणजे हो पातकाचो स्वयं आमी शिकता ओके. कित्याक हो गोज्जेचो आमी शिकोंक जाय. आमी हाडलें एक आतां सुणें हाडलें डॉग ओके. आनी एक दुकर हाडलो. तेका बरो दोगांकी बरें शॅम्पू बरो न्हाणयलो तेका ओके. आनी गार्डनांत व्हरोन सोडलो. प्रेज गॉड. सुणो कितें करतलो? हां बसतलो आनी पावडटालो बसतलो. पूण तो आपल्याक मेव करूंक दिवचो ना वय की ना. धांवतलो आनी पोत्ता येतलो. दुकर कितें करतलो? तो पयलो धुल्यान वय की ना. वय की ना. कित्याक जालें तशें? तेजो स्वयं तसो. तेजे भितर स्वयं तूं कितलोय न्हाणय तो स्वयं साफ जावपाचो ना वय की ना. तसोच न्हू मनशा भितर एक स्वयं आसलो. देंवसारा उद्देशी तो स्वयं मनशा भितर सरलेलो. त्या भुरग्याक मागीर 6 म्हयन्याचें जावं 100 वर्सांनी जावं तो स्वयं तूं जेजूचें स्वत मानिना जाल्यार तो थिंगाच उरता. प्रेज गॉड. वय की ना. समजता? आमी एग्जाम्पल दिल्यार शिकपाक ओके. हे प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल आमी घेया कित्याक आमकां हें समजता मागीर न्हू. आनी केन्ना मागीर देव आमकां हें उदाहरण म्हणून आमकां शिकयता. प्रेज गॉड. देव आमकां असो शिकयता. देव आमकां दिसता देव सारको कितें बरें सारकें डिफिकल्ट हितून शिकयतलो. पूण देव न्हू अशें दिसा दिसपटे आमचे भितर जिवितान कितें जाता न्हू तसोच आमचे कडेन उलयता.
तो सुकण्या उद्देशी आमचे कडेन उलयता, तो झाडां उद्देशी आमचे कडेन, म्हणजे तो उलयता तो देव पूण एकूच सुकणा जरा हांव आतां म्हणत झाडां उद्देशी, पूण तो उतरां उद्देशी उलयता, म्हणजे तेजे उतरां भायर तो वचना. देव म्हणल्यार उतर. ते उतरान आमकां एग्जाम्पल हे दिता आमकां कितें सारकें आनी कितें सारकें ना तें. प्रेज गॉड. समजलें? ओके. नाव गो टू हें आमकां कळलें देंवसाराच्या स्वयमा उद्देशी, पातका स्वयमा उद्देशी जिवीत आमकां तो दुसरो पळय आहा लॉ, दुसऱ्या लॉवान आमी मरण आनी घोट्टान कशें जाता तें. आतां आमी पळया जेजून कितें केलें तें. रोमन्स 5:19. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. प्रेज गॉड. ಪತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾದರು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आता इंग्लिशीन पळया. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Praise God. कितें सोदमले? कितें सोदमले? एक मनशाचे डिसओबिडियन्स नासतना ओके. सैतान पाता करून भितर रावयले. ओके पळय. For by one man, ओ कोण one man? Adam. Disobedience many were made sinners. पातका उद्देशी मुनीस पातका करूं पावलो, sinners जालो. वय मागीर कितें जालें? So by the obedience of one, who is this obedience of one? Jesus. Praise God. Jesus. Shall many be made righteous. Praise God. आता एक हा sinners ओ पातकाक लागून मनीस पातकां करता, आनी दुसरें म्हणटा हें रायचस. कोंकणीन रायचस कितें म्हणटा? नितीवंतपण. तुमच्या हितून नितीवंतपण न्हू. आतां हो नितीवंतपण कोणाचो? पळय पातोक समज देंवसाराचो स्वयं जाल्यार हो स्वयं देवाचो. प्रेज गॉड. हो स्वयं देवान जेजू उद्देशी मनशाक दिलो. प्रेज गॉड. आतां आमी बाल्तिस्माचें उलयताले न्हू, उलयताले की ना? आमी हें घेतला. बाल्तिस्मा उद्देशी कितें जाता जाणा? तें पळय मरण हें पातोक पळय आहलें, देवाच्या आनी मनशा मदें संबंद पळय नासलो, संबंद पळय नासलो, जेजू काडटा आनी आपल्यार घेता. आतां आमकां कशें कोता? ओके. 2 Corinthians 5:21 वाच. हें सोदमलें न्हू? 5:21. ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ 2 Corinthians. ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. Praise God. Praise God. ಪತ್ತೆ ವಾಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. Praise God. Praise God. आता इंग्लिशीन वाचया. For he has made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Praise God. आता जेजू कितें करता? ह्या संवसारान येता. जेजू कित्याक गेलो ह्या संवसारान? जेजू ह्या संवसारान कित्याक गेलो? आमकां सोडवण दिवंक. मागीर फकत सोडवण दिली आनी कितें केलें? देवाचे सत्संबंध आमच्या खातीर तो मेलो. देवाच्या संबंधान आमी एक जावंक. आतां पातोक समज मनशा कडेन आसा जाल्यार तो संबंद एक जावंक शकता? कित्याक जावंक शकना? आम्ही सैतानाच्या विरोधात. जे विरोध सैतानाच्या. ना पळय, सैतानाचो स्वयं देवाच्या आड. देवाक जाय आसलो हो स्वयं मनशा भितर येयलेलो नासलो.
देव मनशाक पळय रोचलो तेन्ना मनशाक एक चॉयस दिलो. चॉयस म्हणजे इंग्लिशीन एक पळय ऑप्शन इंग्लीश जाता न्हू. ओके समजता न्हू. चॉयस दिलो कित्याक देवाचो स्वयंमूच असो की मनशाक तेणें रोचला खरो, आपल्या भाशेन रोचला खरो, अधिकार दिला खरो, पूण मनीस देव म्हणल्यार नितिवंत देव तो मनशाक बांदून दवरिना. मनशाक तेणें फ्रिडम दिली. तुका जिवीत जाय तूं जिवीत दवर, तुका तरी मरण जाय मरण दवर. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा मरण आनी जिवीत हो मरण तुजे जिबेर व्हरलेलें आहा, मनशाचे जिबेर दवरलेलें आसा. आनी जो कोण मरण चूज करता मरणाचे परिणाम पळयतलो, जो कोण बरें जिवीत चूज करता तो जिवीत पळयतलो. प्रेज गॉड. समजलें. कित्याक देव म्हणल्यार देवाचो स्वयंमूच मोग आनी नितिवंत. ते नितिवनाच्या स्वयंमाक लागून देवान मनशाक चॉयस करपाक अधिकार दिलो. प्रेज गॉड. समजलें. ताका लागून इफ पळय पातक कोत्ताली ओ देंवसाराक कान दिताले, देव येयलो आनी सांगलो बाबा बंद कर नाल्यार तुका मार उडयता. हांवें कितें बरयलेलें आहा ना. कित्याक तेणें मनशाक हें दिलेलो आहा, अधिकार दिलेलो आसा. ओके बिफोर दीस गो टू ड्युटरोनॉमी 30:19. देवाच्या उतरान पळय हांव कितें उलयता तें. ओके कित्याक देवाच्या उतरान पयलें म्हणटा आमकां सोजमणी येता वय की ना. हांवें सांगल्यार सारकें हो देवाच्या उतरा प्रमाणे 19:30 देवाच्या उतरान पळय बरयलेलें आसा तेन्ना आनीक इफेक्ट जाता की ना. हो हांवें सांगल्यारूच इफेक्ट हें जाता. 19:30 नॉट दॅट 30 ओ 30:19 प्रेज गॉड. या little half bring it in. 19 only. Yeah, this one. Okay was देवाचो आमी स्वयं शिकता. समजलें. पळय आमी 2 दीस कोण येयल्या पळय तांकां स्वयं ऑलरेडी देवाच्या उतरा प्रमाणे कळला. आतां हो एक स्क्रिप्चर बेस्ड पळया मागीर थिंगा चलया. ओके कित्याक उतरान तर बरयल्या आमकां स्वत मानक आनीक एक्चुली स्वत मानूंक जाय फकत आमी उतराचेर. कोणूय हिंगा उबो रावलो आनी कितें सांगलें आनी देवाची उतरा प्रमाणे ना तें स्वत मानपाचें न्हू. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरार बरयलां आहा तेजेरूच स्वत मानपाचें वय की ना. प्रेज गॉड. ओके वाचता यू वाच इन. ನಾನು ಸಾವು ಜೀವಗಳನ್ನು ಶಾಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಯವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಂತೆ ಜೀವವನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Praise God. Okay. I call heaven and earth to record this day against you that I have set before you life and death. Life and death. I have set before you life and death. Blessing and cursing. Blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your seed may live. Praise God. देव कितें म्हणटा हांवें तुका चॉयस दिला. जिवीत आनी मरण तुज्या फुडल्यान दवरलां. जिवीत दिता तें उतर दिलां आनी मरणूय उतर हाडटा पळय तें उतर तुज्या मुखार आसा. ब्लेसींग पळय हाडटा पळय तें उतर आहा आनी कसूय हाडटा तें उतर आहा. शिराबूय हाडटा तें उतर आहा आनी बेसांवय हाडटा पळय तें उतर आसा. आनी देव कितें म्हणटा therefore choose life. देव कितें करता जाणा एग्जामीक बसल्या उपरांत आमी एग्जामीक वयतात एक क्वेश्चन आसता आनी थिंगा 4 ऑप्शनां आसता 2 ऑप्शनां आसता आनी तुका चूज करचें पडटा वय की ना. समजा वेन यू गो फॉर एग्जाम देर इज अ क्वेश्चन एंड यू हॅव टू सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन वय की ना. देव कितें म्हणटा जाणा
क्वेश्चनूय दिता तो आनी आन्सरूय दिता. आनी आन्सर कितें म्हणटा? जिवीत चूज कर. चूज लायफ. जिवीत तूं चूज कर. आमी कितें करता? सदांच जिवीत चूज करता. हांव म्हणना सदांच करिना, पूण सदांच आमी जिवीत चूज करूंक जाय. प्रेज गॉड. जिवीत चूज करप म्हणजे आमच्या तोंडार फकत देवाचें उतर आसूंक जाय. प्रेज गॉड. आमच्या तोंडार समज दुसरें उतर आहा जाल्यार आमी दुसरें उतर चूज करता. तें दुसरें उतर कितें हाडटा? शिराब हाडटा आनी मरण हाडटा आनी वायट हाडटा. प्रेज गॉड. आतां पळय, देव म्हणल्यार नितीवंत देव, वय की ना? तुका ऑप्शन दिलेलें आहा, तुका चॉयस दिलेलो आहा, तूं जिवीत चूज कर नाजाल्यार मरण चूज कर. पण एक उगडास धरूंक जाय आमी समज जिवीत चूज केलें म्हणजे आमच्या तोंडासान समज देवाचें उतर भायर सरलें, देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें परिणाम येवंक जाय म्हणजे बरो परिणाम येवंक जाय, तोच आमच्या जिवितांत घडोवन येतलो. हांवें तरी वायट उतर उलयलें जाल्यार हांवें अशें चिंतपाचें ना की म्हाजो परिणाम बरो येतलो. प्रेज गॉड. म्हणजे म्हाज्या चूज पळय करता तेका म्हाजो अधिकार आसा. म्हणजे हांव कितें चूज करता तितल्या पर्यंत म्हाका अधिकार आसा. पूण तेजे भायर पळय ते घडोवन येवंक जाय, तेजेर आमकां कसलोच अधिकार आनी कंट्रोल ना. प्रेज गॉड. हांवें समज वायट उलयलो म्हणजे देवाच्या उतरा आड उलयलो, फोट उलयलो जाल्यार तेजो परिणाम हांवें भोगून घेवंकूच जाय. प्रेज गॉड. समजलें? तेका लागून देव आदी फुडेंच म्हणटा तुज्या तोंडासान फकत म्हाजें उतर भायर काड. प्रेज गॉड. कितलो मोगाळ देव न्हू. क्वेश्चनूय दिता आनी आन्सरूय दिता. प्रेज गॉड. वय की ना? तर आमी फकत देवाच्या मोगाक देवाच्या नितीवंतपणाक सोजमोंक जाय. देव म्हणल्यार कितें तर कित्याक आमकां खूब पाटी म्हणटा देवान तर रोचलो आदामाक जाल्यार तेका आनी कित्याक सांगलें अशें अशें करिना घडोवन. आतां सोजमता न्हू, कित्याक देवाक जाय आसलें तेजें उतर म्हणजे तो म्हणल्यार नितीवंत. मनशाक दिसोंक की तेजें रूपणें तेजो वेव्हारूच नितीवंत आनी मोग. प्रेज गॉड. मनशान कायदो मोडलो, मरण येयलें, पूण देवानूच आनीक कायदो उलयलो, म्हाजो पूत ह्या संवसारान येतलो आनी तुमकां सोरवण दितलो आनी तुमचे भितर पळय मरण येयलेलें ते देवाच्या म्हाज्या पुता उद्देशी ते आपूण एकवटान हाडटलो. प्रेज गॉड. समजता? जेजू ह्या संवसारान येयलो मनशाक पळय पातकाक झुजोंक तांक नासली. ह्या संवसारान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक खंयच्याच मनशाक जायनासलें. कित्याक जायनासलें? देवाक जाय त्या भाशेन चलपाक खंयच्याच मनशाक ती तांक नासली गोठाय नासली. कित्याक मनशाच्या भितर देवसाराचो स्वयं आसलो. प्रेज गॉड. वय. ओल्ड टेस्टमेंटान तशें आसता लायफ एंड डेथ. आतां जेजू इलो सोडवण मेळ्ळें देन वी कॅन स्पीक. आमकां समज तरी हें आदलें सोजमोंक ना जाल्यार नें कशें सोजमतलें. प्रेज गॉड. आमकां समज बुन्यादूच कळोंक ना जाल्यार आमी बिल्डींग वयर कशें काडटले. सारकें की ना? पयलीं आमकां तें सोजमोंक जाय. ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा आमी बालतीन गेला पूण आमी आजुनूय म्हणटा न्हू आमचे भितर पातोक आसा. वय की ना? पूण आमचे भितर पातोक आसा देवाचो स्वयं आसा. प्रेज गॉड. आमकां कशें कळटलें? देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो आमकां आदलें शिकोवंक जाय आनी आदलेंच आमकां नवें कितें तें दाखोवन दिता. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू पळय कितें ह्या संवसारान करपाचो आसलो, जेजू येवपाचो आसलो आनी कितें कितें करपाचो आसलो तें सगळें आदल्या कोरांतूच बरयलेलें आसा न्हू. वय की ना? तें तरी आमकां सोजमना. जेजून मागीर कितें केलां आनी मागीर आमकां कितें जिवीत धरलां पळय तें आमकां दिसा दिसपटें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. प्रेज गॉड. सोजमता? सोजमलें न्हू? सो आमी कितें म्हणटाले? हेचे पयलीं कितें म्हणटाले आमी? Praise God. Something she has No, before that. Praise God. Okay. स्वयं. Praise God. Thank you, Holy Spirit. मनशा भितर देवसाराचो स्वयं आसलो. मनशाक बरें करूंक जाय आसलें. खूब मनशाक बरें करूंक जाय आसलें. आमकां दिसना खूब बरें करूंक जाय. सारकें की ना?
पूण तो स्वयं पळय मनशा भितर आहा हो मनशा भितर आसलो, तो मनशाक बरें करपाक दिनासलो. हो मनशाक बरें बरें करूंक जाय पासून तो मनशाक शिकोवन दितालो देवा कडेन आड वचपाक. प्रेज गॉड. आतां पळय देवान कायदे रचले न्हू, आनी कायदे आसले, आमी बेश्टे हेचेर फुडें वयचे न्हू, पूण हे व्हडलो टॉपीक. पूण देवान कायदे दिले न्हू. देवान मनशाक कायदो कित्याक दिलो? मस्त मनशां फरकान काडली आं अशें जावन तांकां ते नियम दिले जे प्रमाणे म्हजे प्रमाणे तुमी चलून आं वसात. हांव तुमच्या सांगता केदाळी ओके ओके पळय देवान मनशाक कायदो दिलो. उतरान बरयलें, आमी थिंगा वयचे न्हू, पूण हांव तुमकां सांगता. देवान मनशाक कायदो दिलो मनशाक दाखोवपाक ह्या संवसारान सोरवंडार जाय म्हण. कायदो मनशाक दाखोवन दितालो मनीस कितलेंय बरें कर, तेजे भितर पदवी ना देवाच्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. प्रेज गॉड. समजता? देवान कायदो मनशाक दिलो पातोक दाखोवपाक. हो मनशा भितर पातोक आसा तेजी ओळख दाखोवपाक देवान कायदो दिलो. कित्याक मनशाक कितें दिसतालें, देव कितें सांगता तें म्हाका करपाक इजी, वय की ना? पूण देव सांगता तें करपाक सोंपें अशें म्हणना हांव, पूण देवान पळय देवाक सांगलें अशें अशें कर, देवूच दाखोवन दिता देवाचो स्टँडर्ड, म्हणजे देव कसो चलता तो स्टँडर्ड. समजता? म्हणजे देवाक पळय मनशाक चलोंक जाय पळय तो देव आपल्या कायद्या प्रमाणे मनशाक दाखोवन दिता, हो म्हाजो स्टँडर्ड, तुमी असो चलोंक जाय. प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा, समज तूं एक मानमेंट मोडलोय जाल्यार तो सगळे मानमेंट मोडले. जेम्स 2:10 इफ यू ब्रेक वन लॉ. ओके जेम्स ना वाजे सांगता. You read, no? James 2:10. Down, down. Down. There, see, down, Hebrews. जेम्स 2:10. ಒಬ್ಬನು ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಕೈಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆದರೂ ಅವನು ಇಡೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಮೀರಿ ನಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. Praise God. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Praise God. देवान आपलो कायदो मनशाक दिलो, मोजेसा उद्देशी मनशाक दिलो आनी सांगलें ह्यो म्हाजो कायदो मनशान पाळूंक जाय. पूण मनशा कायद्याक प्रॉब्लेम नासलें, कायदो परफेक्ट आहलो, कित्याक तो देवाचो स्टँडर्ड. पूण मनशाक हो कायदो कित्याक दिलो जाणा? मनशाक दाखोवपाक तुका सोरवंडराची गरज. प्रेज गॉड. कित्याक सोरवंडराची गरज? मनशा भितर पातोक आसले आनी ही ओळख मनशाक दाखोवपाक मनशाक देवान कायदो हाडचो पडलो. प्रेज गॉड. कित्याक मनशाक दिसतालें देव कितें सांगता त्या मानान करूं येता, पूण खरेंच करूं येता. कितें बरयलेलें आसा? फॉर whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point is guilty of all. Praise God. आतां देवाचें आतां पळय आं, आतां तुमी म्हणत 10 मानावें आपणें पाडल्या, वय की ना? कोणें मर्डर केला? मर्डर केला ना न्हू, चल पाडला न्हय, वय की ना? ओके 1 John 3:13 No, 15. ತನ್ನ Okay. ಸಹೋದರನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನು ಕೊಲೆಗಾರನೇ ಹೌದು. ಯಾವ ಕೊಲೆಗಾರನಲ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇರದೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ. कितें बरयलां? आमी म्हणलां आमी आजून कोणाक मर्डर करूंक ना. आतां देवाचो स्टँडर्ड पळया. कितें बरयलां? Whosoever has his brother, whosoever hates his brother is a murderer. केन्ना तरी तुजे भयणीक वा भावाचेर तुवें राग धरल्या?
कोणे हिंगा केन्ना तरी देवाचे तुज्या खूद खाशा भयणीचेर वा कोणाचेरूय भावाचेर राग दवरला वय जाल्यार देवाचो स्टँडर्ड पळय कितें म्हणटा तो मर्डरर. आनी आमी पयलीं कितें वाचलां 1 पासून पॉयंट 2 मोडची तूं गेलोय. प्रेज गॉड वय की ना. कित्याक दाखोवन दिता बरो बोगर मनशा भितर तो पळय स्वयं आसोंक जावो आनी तो देवाचो स्वयं आसोंक जावो तो स्वयं मनशा भितर नासलो. मनशा भितर देंवचाराचो स्वयं आहलो. देंवचाराचो स्वयं म्हणल्यार कितें मनशाचे जेजूचे शिकवणेर आड ओ देवाचे शिकवणेर आड. प्रेज गॉड. तेका लागून जेजू ह्या संवसारान येता आनी मनशाक पळय चलोंक जाय आहलो देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय आहलो तो खुसार मोरो पर्यंत मोगान चलता. प्रेज गॉड. आनी तो मोगान चलोंक कसो पावलो देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चलोंक कसो पावलो देव म्हणून तो देवाचे कायदे कशे पाळूंक पावलो तो देव म्हणून तो कितें दिसता तुमकां. आतां त्या स्क्रिप्चर चल्या 2 Corinthians 5:21. ಪಾಪವನ್ನೇ ಅರಿಯದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಂದೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರು. प्रेज गॉड. सोजमले ओके इंग्लिशीन वाजय. फॉर ही हॅज मेड हिम टू बी sin. For he has made him to be sin. कोण तो जेजू. For us कोणाक लागून आमच्या खातीर. who knew no sin. Praise God. who knew no sin म्हणजे कितें समजता तेका ह्या पातकाचो स्वयंमाची खबरूच नासली. प्रेज गॉड. तेजे भितर वो मनशा भितर पळय स्वयं आहलो पातकाचो स्वयं आहलो तो नासलोच. प्रेज गॉड. तेका लागून थिंगा बरयलेलें आहा तेका त्या स्वयंमाची वळखूच नासली. कित्याक तो तेजे भितर देवाचो स्वयं आहलो. प्रेज गॉड. आमकां समज देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय जाल्यार आमकां हो स्वयं आसोंक जावो. प्रेज गॉड. आनी आमचे भितर हो स्वयं केन्ना आसा नासा आमी देवा बाल्तीस पळय घेतला आमी स्वत मानता जेजू बरोबर आमी मेली जेजू बरोबर आमी पुरली आनी जेजू उद्देशी आमी पूर्ण जिवन जालें. म्हणजे कितें आमी आदलें पळय आमचो नेचर आहलो आमचो आदलो पळय स्वयं आहलो तो जेजू मरणा भितर काबार जालो आनी तो मेलो आनी देवान आमकां तिसरे दिसा जेजू हो पवित्र आत्म्या उद्देशी नव्या स्वयंमान भितर काडली आनी त्या स्वयंमाक म्हणटा नितिवंत स्वयं. प्रेज गॉड. सो तेका लागून आतां आमकां जेजू पळय सांगता तें जेजूची शिकवणे प्रमाणे मनशाक ताकद आसा. प्रेज गॉड. समजले. थँक्यू जीजस. समजता. ओके आनीक एक स्क्रिप्चर घेया 17 द सेम गो टू 17. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ವಾದ ಯಾರಾದರೂ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರೊಡನೆ ಒಂದಾದರೆ ಆತನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸದಿದು ಜನ್ಮ ತಳೆದಿದೆ. Praise God. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Praise God. Old things are passed away. Behold, all things are become new. कितें समजता? हांवें जेजूचेर विश्वास दवरला तेन्ना हांव मोठो आहलो आनी आतां हांव नेवो जाला आनी हांव बारीक जाला. होय की ना? बरयलें गे ना? प्रेज गॉड. कितें म्हणटा? पळय therefore if any man be in Christ. प्रेज गॉड. आमी आतां पळय जेजूचेर कोण विश्वास दवरता तो एका नियमा प्रमाणे चलता. ते जेजू उद्देशी आमकां जिवीत भितर सोदता. प्रेज गॉड. जेजू उद्देशी आमकां देवाचो स्वयं आमचे भितर आसा. प्रेज गॉड. तेका लागून म्हणटा ही इज अ न्यू क्रिचर. म्हणजे पातकाचो स्वयं पळय आहलो, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे. पातकाचो स्वयं आहलो तेन्ना स्वयं पळय आहलो मनशा भितर बावतिस्मा उद्देशी
तो स्वयं देवाच्या रोगतान धुवन गेलो. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू पळय मेलो तेन्ना जेजू भितर हांव आसलो. जें आदावान केलें तें सगळ्या मनशा कुळाक लागू जालें. तेच भाशेन जेजून पळय खुर्सार रावन आमच्या बसत केलें, आमी जेजू भितर आसलीं. प्रेज गॉड. आनी जेजून पळय आमच्या जिवीत आमकां लागून खुर्सार मेलो, आमच्या बसत आमचो जागो आपणें घेतलो आनी देवा मदें आनी मनशा मदें पळय स्वयं मोडलेलो तो जेजू उदेशी घडोवन येयलो. प्रेज गॉड. समजलें. आनी ताका लागून की जेजू उदेशी आमी बालतीन जाल्या आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्या. प्रेज गॉड. जेजूक हें फारीकपण दिवचें पडलें, हें बेश्टें जावंक ना. देवाक आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडचो पडलो, हें बेश्टें जावंक ना. प्रेज गॉड. तेजेर आमी नियाळ करूंक जाय. आनी हें नियाळ करप म्हणजे आमी जेजून पळय जेजू उद्देशी आमकां पळय जिवीत ह्या संवसारान येयलां तें जिवीत आमी जिवंक पावता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. समजता न्हू. तो तेका लागून म्हणटा पळय, ही इज अ न्यू क्रिचर. हू? द वन हू बिलीव्स इन क्रायस्ट. जो कोण जेजूचे स्वत मानता तो जाता नवी रचना. इथे नवी रचना म्हणजे कोण? म्हाजो स्पिरीट, म्हाजो आत्मो. प्रेज गॉड. हो म्हाजो न्यो आत्मो जाता. आनी म्हाजे भितर पळय आज्ञे आहलें, देवसाराचें सगळें आहलें तें नॉश जाता. आनी म्हाजे भितर सगळें देवाचें भितर आसा. प्रेज गॉड. आसा. थिंगा पळय कितें बरयलां? ऑल थिंग्स वील बिकम बरयलां ऑर आ बिकम बरयलां? आ बिकम. अशें ना की जातेलें, ऑलरेडी जालां. प्रेज गॉड. आमी हें स्वत मानूंक जाय. मागीर तें कोवीड येवं कितें येवं, हांव जेजूचे भितर आसा आनी जेजू म्हाजे भितर आसा आनी जेजून पळय कितें म्हणलां हें म्हाका लागू जाता. प्रेज द लॉर्ड. समजलें? कितें क्वेश्चन आहा? सिस्टर कितें क्वेश्चन आहा? प्रेज गॉड. ना आसा जाल्यार विचार, नो प्रॉब्लेम. प्रेज गॉड. It's highly impossible to do like that. Huh? No, you don't have to become, you're already made. Praise God. But we sin again and again. See, we are learning that because we think that we are bound to sin because we don't believe what Jesus has done. Power of the tongue. We speak 100 times. See, the Bible says you can tame everything, but to tame your tongue, no, is very difficult. Praise God. It's there in James 3, I think. Tongue is like a radar. I'm just going off. I told her after going for confession, we have to go to Himalaya and sin. Not commit sin. Praise God. No. You just have to be in Jesus. That's all. You just have to believe in Jesus. No, it's not impossible. If you think, see, if your thinking is that way, your actions also will be that way. So that's why the word helps you to believe what is there. Brother, exactly I don't know. I think it is James 3. Tongue is like a radar. James 3? No, we won't get. It will be a different topic altogether. It's a whole thing. The whole past 5-6 verses. Yeah, see, taming your tongue. Praise God. Okay, you can read this, okay? You can read this. We'll go back to the same scripture, 2 Corinthians 5:17. Because this is a different topic, sister. Okay. We have already gone to a different topic. No, basic is here, no friend, brother. Basic is here. Yeah. This topic. Yeah. Praise God. Complicated here. 2 Corinthians. I don't know what is basics, what is complicated. What I understand is what the Holy Spirit teaching. Okay. Praise God. Therefore, if any man be in Christ, that means whoever believes in Christ, म्हणजे कोण जेजूच्या स्वत मानता, he is a new creature. आता हांवें समज तरी एका भावाचेर वा भयणीचेर आड गेलो. देवाचें उतर कितें म्हणटा? हांव जालो किरमिदोर ओ मर्डरर. वय. पूण त्या वक्तार देवसारूय मातशें उलयता, तूं आतां आड गेलोय. प्रेज गॉड. देवाचें कितें उतर म्हणटा? तूं किरमिदोर. आतां देवसार कितें करता? म्हाका मातशें उलयता. कसो उलयता? चिंतनांनी उलयता. देवसार कसो येता? हां? सदांच चिंतनांनीच येता. प्रेज गॉड. वस्तू उद्देशी आमचे कडेन उलयता तो. प्रेज गॉड. डॉक्टरा रिपोर्टा कडेन तो उलयता आमचे कडेन. इलेक्ट्रिसिटी बिला कडेन तो आमचे कडेन उलयता. तो आमकां चिंतना दिता. प्रेज गॉड.
देवा कितें करता जाणा हे पळय आमचें चिंतप आहा तेजेर तो अधिकार घेवंक सोदता. प्रेज गॉड. आनी तेन्नाच तो आमच्या जिवितांत फोटींग हाडूंक शकता. आतां ही इज अ न्यू क्रिचर म्हणला. हांवें आतां कितें म्हणलां, हांवें आतां वायट केलां. हांव कितें म्हणटा, हांव स्वत मानता हांवें वायट केलां खरें, पूण हांव म्हणटा हांव म्हणल्यार जेजूची नवी रचना. हांव जेजूचें स्वत मानता. आनी जेजून पळय म्हाज्या ह्या आतां पळय पातो केला वो कितें रॉंग केलां तेजें फारीकपण जेजून भोगलां म्हणून हांव स्वत मानता. प्रेज गॉड. आनी त्याच टायमार हांव म्हणटा देव हांव कितें वायट केलां चुकलो, म्हाका आदार दी. आनी ती आदार दिला म्हणून हांव स्वत मानता. आदार दिला म्हणजे स्वत मानता कितें देवाचो स्वयं म्हाजे भितर आसा, दुसरे फावटी पडना जावपाक. प्रेज गॉड. आनी देवाच्या उतरान हांव म्हणटा हांव म्हणल्यार मोग. प्रेज गॉड. म्हणजे दुसरे फावटी तो भाव म्हाज्या विरुद्ध येता तेन्ना हांव वायट उतर म्हाज्या तोंडांसान उलयना, पूण देवाची शक्ती म्हाका भितर आहा पळय ती शक्ती एक्टिवेट जाता आनी म्हाका बरें उतर उलोवपाक शिकयता. प्रेज गॉड. आतां तूं कितें म्हणटालें अशें करूंक जाता, अशें करूंक जाता. प्रेज गॉड. अशें करूंक जाता. पळय देवाक जायें आमी जैतिवंत जिवीत जियेलेले जायें, तेका लागून देवान आमकां कृपा दिलेली आसा. आमी वस्तू आमच्या वस्तू घेवन आमच्या स्ट्रेंथान तरी करूंक वचत आमी शेणटलीं. आनी तेन्ना मागीर म्हणटलें हिमालयार गेल्यार बरें. प्रेज गॉड. ओके ना. पूण जेन्ना म्हाका कळटा की ही शक्ती बरेंपण हाडपाक, बरेंपण म्हाज्या जिवितांत हो परिणाम पळोवपाक शक्ती देवान आमकां दिला, तेका म्हणटा कृपा. प्रेज गॉड. आमकां कृपा जायी. तेका लागून जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी सगळें पातक आहले मनशा उद्देशी आनी पातका उद्देशी पळय सगळे परिणाम आहले, वायट दुयेंस हें सगळें परिणाम आहले, तें घेवन तो मेलो. प्रेज गॉड. कित्याक पातका उद्देशी मरण येता न्हू. ते मरणाचो परिणाम देवान जेजून आपल्यार घेतलो आनी तो मनशाक लागून मेलो. मनीस जावन मेलो तो. प्रेज गॉड. तेका लागून आमी जेजून पळय केलां तें उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. म्हाजें जिवीत म्हाका दिसता वांकडें आसा, पूण हांव तोरी जाणा आसूनय आनी कितें जाण म्हणजे हे उतरां प्रमाणे शिकोवन हांव जेजूक पळय जाय देवान कितें बरयलां तें उलयता. प्रेज गॉड. म्हाका म्हाज्या भयणीचो राग येता आनी हांव म्हणटा कितें ना, हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. हांव जावन आसा म्हाका जेजूचें मन मेवलेलें आसा. हांव म्हणल्यार जेजू भाशेन मोग. प्रेज गॉड. हांव कितें करता रागार हांव जाता, पूण एक टायम येता न्हू तूंच सरप्रायज जातलें एक्चुली. हो स्वयं जेजूचो स्वयं एक्टिवेट जावन एका म्हणटा एक्टिवेट करप. प्रेज गॉड. आमी एग्जाम्पल घेतलेलो न्हू, टिकेट आनी ID प्रूफ केल्यारूच जायना. प्रेज गॉड. आमी टायमार पावूंक जाय, मागीर ते प्लेनीन बसोंक जाय आनी मागीरूच आमी दुसऱ्या सायडीन वयतले. आमी कितें करता टिकेट घेता आनी ID प्रूफ घेता, म्हणजे आमी स्क्रिप्चर घेता, आमी देवाचें उतर आयकता आनी वचोन घरान दवरता. प्रेज गॉड. वय की ना. पूण देव कितें म्हणटा तितलेंच पुरो न्हू, तूं म्हाजेर भावाट दवरान तें उलयत राव. प्रेज गॉड. कितें उलोवन तुजें चित्त बदलता पयले स्वातेर आनी एकदां तें चित्त बदललें तेन्ना तुज्या जिवितांत त्यो वस्तू पळय थाऱ्यार पडोंक जाय ते पडत रावता. प्रेज गॉड. तेका लागून म्हणटा तो जेजू क्रिस्ता उद्देशी पळय नियम हा तो जिवीत हाडटा पळय तो तें चालूच दवरूंक जावो. तूं तरी तूं जेजूचेर विश्वास दवरिना, तूं बाय डिफॉल्ट दुसरे लॉवान आसा. प्रेज गॉड. बाय डिफॉल्ट तूं म्हणटली म्हाका हिमालय वचूंक जाय आनी खूंय वचूंक जाय. सारकें की ना. प्रेज गॉड. तो ओल्लें चिंतप पळय येता तेन्ना ओके 5 o'clock. ओके. ओल्लें चिंतप केन्ना बंद जातलें आमी देवाचें उतर उलयत रावंक जाय. प्रेज गॉड. देवाच्या कायद्यान भितर सरप म्हणजे पयले वस्त म्हाका देवाचें उतर हांवें उलयत रावंक जाय. प्रेज गॉड. तेन्ना कळटा की हांव त्या कायद्यान आसा म्हणून. समजलें. देवाचें उतर उलोवप म्हणजे पयलें आयकप. आमी काल आयकलां देवाचें उतर ते वस्तुरेन आयकलें आनी मागीर देवाच्या उतरा प्रमाणे ती उलयत रावली आनी आपुणूच आयकत रावली. प्रेज गॉड. आनी आयकता ती आनी घाली उलयताली, देवाक जाय तें उलयली. प्रेज गॉड. सो आतां म्हाका दिसत हांव देवाक पळय जाय तें उलयना हांव, नो प्रॉब्लम. पूण एक टायम येता तो कसो येता देवाचेर विश्वास धरून हांव फकत देवाचें उतर पळय सांगता तेंच उलोवंक जाय.
प्रेज गॉड. आनी तूं पळय उलयता तेंच तुका पावर दितलो वेव्हारान घालपाक. प्रेज गॉड. आमी कितें म्हणटा न्हू, आमी कितें चिंता, देवान आमकां सांगलां पळय तें आमी करूंक सोदता डायरेक्ट. प्रेज गॉड. आनी थिंगा आमी फसता, थिंगा आमी ट्रासान पडटा. देव कितें म्हणटा, तुवें तें पळय देवाचें उतर आयकलां, पयलें तूं उलय, तुजे जिबेक पयलें कंट्रोलार हाड, मागीर तुजें मन बदलतलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. समजता न्हू. सो आमी आतां एक ब्रेक घेया, देन वील कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट स्क्रिप्चर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. Hallelujah. Pause. Yeah. Stop.